नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशातल्या होशंगाबादात जनसभा केली संबोधित. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांकां नमन करून तांणी प्रचार सभा संबोधित केली. लोकसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान आपले संकल्प पत्र उजवाड आयले. या घोषणापत्रात भारतीय जनता पक्षान गोंयांत म्हळ्यार गरीब, तरणाटे, अन्नदाता आणि नारी शक्तीक प्राथमिकताय दिल्या. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची आयज जयंती. देशभरात विंगड विंगड कार्यावळींनी जयंती मनयली. राष्ट्रीय अग्निशमन दीस गोंयांत मनयलो. उत्कृष्ट सेवा दिवपी अग्निशमन कर्मचाऱ्यांचो जालो भोवमान. आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आयज मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स पंगडा मदीं मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर जातलो खेळ. आणि आता खबरो विस्तारात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशातल्या होशंगाबादात जनसभा संबोधित केली. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांकां नमन करून तांणी प्रचार सभा संबोधित केली. या वेळार तांणी काँग्रेस आणि इंडी गठबंधनाचेर खर टिका केली. ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है. जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति के रूप में पहली नागरिक है. हमने बाबा साहब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत उनके योगदान को नई पहचान दी है. आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उस डिजिटल पेमेंट जो योजना है उसका नाम भीम UPI है. ये भीम UPI बाबा साहब के नाम पर हमने रखा है. गृहमंत्री अमित शाह हांणी छत्तीसगडातल्या राजनांद गावात जनसभा संबोधित केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकारान गेल्या 10 वर्सांत नेटाची उदरगत केल्या अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें. गेल्या 10 वर्सांत नक्षलवाद्यांक ना करपाचें कामूय सरकारान केलां अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें. मोदी जी ने देश को समृद्ध, मोदी जी ने देश को सुरक्षित, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से बचाने का काम किया है. 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार भी आए दिन आतंकवादी पाकिस्तान से घुसते थे. घुसकर आलिया, मालिया, जमालिया आकर यहां बम धमाके करते थे. कोई रोकने वाला नहीं था. मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में किया. 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने. लोकसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान आपले संकल्प पत्र उजवाड आयले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, घोषणापत्राचे अध्यक्ष तशेंच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शाह आणि हेर भाजपा अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या घोषणापत्रात भारतीय जनता पक्षान गोंयांत म्हळ्यार गरीब, तरणाटे, अन्नदाता आणि नारी शक्तीक प्राथमिकताय दिल्या. ह्या घोषणापत्राचो हेतू आसा भाजपाचो संकल्प मोदी की गॅरंटी. फाटल्या 10 वर्सांत भारतीय जनता पक्षान संकल्प पत्रातले सगळे मुद्दे चालीक लायल्यात अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है 10 वर्षों में भाजपा ने
अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। भारतीय जनता पक्ष सकारात्मक तरेन लोकसभा वेंचणुके खातीर प्रचार काम करता। पक्षाच्या दोनूय उमेदवारांक लोकांकडल्यान भरपूर प्रतिसाद मेळटा। उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांका खासदार म्हणून 25 वर्सांचो अणभव आसा। तांच्या कार्यकाळात 1200 प्रकल्प मंजूर जाल्यात, तातूंतले 1100 प्रकल्प पुराय जाल्या, अशी माहिती भाजपान घेतिल्ल्या परिषदेत दिली। उत्तर गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायक तशेंच भाजपा महिला मोर्चाच्यो अध्यक्ष आरती बांदोडकार, भाजपाचे म्हणयारे गिरीराज पै वेर्णेकार हांणी ह्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली। आज केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार फाटली 2 टर्म आसा। तशेंच गोंयांत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकल गोंयचे सरकार खूब बरें काम करता। आज हे डबल इंजिनचे सरकार आसा। या डबल इंजिनच्या सरकारान गोंयांचो विकास केल्लो आसा आणि खासदार श्रीपाद नाईक हे फाटली 25 वर्सां जे 3 टर्म तातूंतले ते मंत्री आसात। ह्या सगळ्या हांच्या टेन्युअरान जो आसा खूप गोंयचो खूप विकास जाल्लो आसा। तातूंत मोपा एअरपोर्ट आसत, आमचे अटल सेतू आसत, जुवारी नवीन जुवारी ब्रिज आसत, तातूंत वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसत जे मिरामार जाल्लें आसा, दोनापावल जाल्लें आसा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जे GMCचें आसा, आयुष हॉस्पिटल जे धारगळ जाल्लें आसा। अशा प्रकारचे मोठे प्रकल्प तांच्या टेन्युअरान उत्तर गोंयांत आणि पूर्ण गोंयांत जाल्ले। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। Mangoes! Mangoes! Have this mango. Thank you. What happened? Please have this water. Thank you. The heat has made your body dehydrated, so you should take care of yourself. Increasing your rest breaks for outdoor activities. In order to bring down the temperature, use wet cloth on victim's head. Avoid direct sunlight and avoid strenuous work between 12 PM to 3 PM. Enjoy the summer, but beat the heat. Be smart, be prepared. सौप्रानियोकार पळोवया मुखावेली खबरो। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची आयज जयंती देशभरात विंगड कार्यावळींनी मनयतात। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फोट्याक फुलां घालून आर्गां ओंपलीत। मजगती पणजी दूरदर्शन केंद्रारूय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती मनयली। ह्या वेळार दूरदर्शन केंद्राचे उपकार्यकारी संचालक सुनील भाटिया, खबरां विभागाचे जोड संचालक रविराज सरतापे, कार्यक्रम विभागाचे मुखेली उदय श्रीधर कामत आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। इतल्या मजगती फोंडेच्या विश्व हिंदू सभाघरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती मनयली। ह्या वेळार विश्व हिंदू परिषदेचे गोवा प्रभारी मोहन आमशेकर, मधुकर दीक्षित आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मोहन आमशेकर हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले। एक हिंदू समाजाचे म्हणया आमी किंवा आमच्या देशाचे उपकार आसा की ह्या देशान भितर एक अराजकता जावपाची आशिल्ली ती तेणी ना केली।
हिंदू समाजान भितर त्या टायमाचेर ज्यो रुढी आशिल्ल्यो परंपरा आशिल्ल्यो त्या प्रमाणे त्यांच्या समाजाक आनी तांकां भरपूर त्रास जाले जिवनान भितर आनी कोणी जाल्यार तेज्या संबंधी सूड उगयतलो आसलो. त्यांनी ठरयलें की आनी त्यांनी हेजें वाचनूय केल्लें की एका तेंपार मुघल हांगासर येवचे पयलीं हांगासर जातीयता नाशिल्ली, स्पृश्यता नाशिल्ली, परंतु ह्या मदल्या काळान भितर ती तयार जाली आनी ती सोंपोवपाक जाय हाजे खातीर तांणी खूब प्रयत्न केलो. राष्ट्रीय अग्निशामक दीस गोंयांत मनयलो. पणजे स्मार्ट सिटीचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी राष्ट्रीय अग्निशामक दिसाच्या निमतान आपले कर्तव्य करतना जीव वगडायल्ल्या कर्मचाऱ्यांक आर्गां ओंपली. सांतिनेज पणजेच्या अग्निशामक दळाच्या मुख्यालयात ही कार्यावळ जाली. संजीत रॉड्रिक्स हांच्या हस्तुकीं कर्तव्य दक्ष अग्निशमन दळाच्या कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार अग्निशमन दळाचे संचालक नितीन रायकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. Ensure fire safety. This assurance of fire safety lies with each one of us and lies with every section of society, and we need to ensure that this message of our responsibility as a citizen goes to each and every segment of society and everyone. And it is our own endeavor, our own mission, and we have to make this a mission in our lives to ensure this fire safety. And this can be done in simple ways, simple manners, just by being aware in today's environment, in today's society. उत्तर गोंयचे लोकसभेचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी शिवोलेंतल्यान प्रचार कार्याक सुरवात केली. पयलींच्या सरकारान फकत स्वार्थाक प्राधान्य दिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला तांणी प्रतिमान बदलपाचें ध्येय दवरला अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें. काँग्रेस पक्षान भाजपाक उडोवपाचें सपन पळोवचें न्ही अशेंय तांणी सांगलें. देश आमचो नंबर 1 करतले परत असो आशिल्लो तसो आनी म्हाका दिसता आम्ही सगळ्यांनी जर प्रयत्न केले, जे प्रयत्न तुम्ही करतात, तुम्ही सहयोग करतात, आशीर्वाद दितात, त्या हातूंतल्यान आमकां फुडें देश मजबूत करपाक ताकद निश्चितपणे मेळटा. आनी ह्या खातीर खंयचोच विकास जो भायलो जो विकास आसा तो कांय कमी करून 10 वर्सांक भरपूर विकास ह्या देशाचो केलो. गोंयचो विकास पळयात, उदाहरणार्थ गोंयचो विकास पळया, कशा पद्दतीन गोंयचो विकास जे कितें गोंयांक एक आदर्श राज्य जावंक जाय त्या पद्दतीन जो विकास आहे तो अजून आमकां मेळ्ळा. आणि विकासाच्या बाबतीत खंयच आमी कमी पडनात, परंतु एक आमच्या मदीं एक विश्वास हाडटा, एक ताकद, कॉन्फिडन्स आमच्या मदीं निर्माण करपाक, देशवासियांच्या मनात निर्माण करपाक. ज्यो काही घटना घडल्यो त्यो अश्यो केन्ना घडनाशिल्ल्यो, ज्यो घटना घडल्यो परंतु मोदीजीन तांकां योग्य पद्दतीन उत्तर दिवन जी काही कटकारस्थानां ह्या देशा विरुद्ध चलतात ती कटकारस्थानां पार पाडली. आरजीपी पक्षाचो मुखेली मनोज परब हांणी शिरगांव आनी मया मतदारसंघात प्रचार केलो. घराघरात प्रचार केल्या उपरांत लोक बदल घडोवपाचो विचार करतात अशी माहिती तांणी दिली. त्यांनी व्हडल्या न्यूज चॅनलाचेर सांगले की मायनिंग आमी बंद उडयली म्हणून. हे जाल्या उपरांत आयज मायनिंगेचो त्यांनी सांगले की तेन्ना घोटाळा आसलो म्हणून. आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार तो घोटाळा करणारो जो चीफ मिनिस्टर ते म्हणटाले दिगंबर कामत, काँग्रेसीन घोटाळो केल्लो म्हणून 35,000 कोटीचो, तो चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आयज त्यांच्या पार्टेन आसा, बीजेपीच्या पार्टेन आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार जी मायनिंग कंपनी, टेम्पो कंपनी जी तेन्ना चलताली आनी तेन्ना शाह कमिशन गोंयांत येयल्ल्यान तेणी सगळे सर्वे केल्ले आनी हो ह्यो व्हडलो स्कॅम आहा म्हणून जो सांगलेलो त्या डेम्पोच्या बायलेक त्याच्या घरातल्या सुनेक आयज बीजेपीनूच तिकेट दिल्ल्या. म्हणजे हांगा बारीक समाजाचे लोक जे मायनीचेर आपले जीवन चलयताले आयज तांकां उपाशी उडयले. तेंचे जे जीवन आसलें ते बरबाद केलें. तेंचे ट्रक सगळे काबार जाले, तेंची मशिनरी काबार जाले, तेंचे गॅरेजी बंद पडले, तेंची हॉटेलां बंद पडली. आमचे सगळ्यांचे लायव्हलीहूड काबार केले ह्या बीजेपीन. आनी आयज जेंकां चोर म्हणटाले तेंकांच तेंच्यांनी आयज तिकेटी दिल्ले. दक्षिण गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी फोंड्या मतदारसंघात प्रचार केलो. वयल्या बाजारांतल्या विठ्ठल देवळात दर्शन घेवन तांणी प्रचार कामाक आरंभ केलो. ह्या वेळार तांच्या वांगडा फोंडेचे काँग्रेसीचे फुडारी राजेश वेरेकार, गोवा फॉरवर्डाचे मणिहारे दुर्गादास कामत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
आतां जितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कवर केला म्हाका दिसता जो रिस्पॉन्स मेळला बियॉन्ड आमचे एक्सपेक्टेशन. सो तातूंत एक खुबशी उमेद आयल्या आनी जे लोकां कडेन आमचे कॉन्टेक्ट जाला लोक येता म्हाका दिसता ह्या फावट लोक सारको भितर काय राग आसा पळय ह्या सरकाराचेर तो 7 मे दीस सुनामी कशें तें मारपाचें आसा. एक्सपेक्टेशन लोकांक खूब आसा. जे आश्वेशनां दिल्लीन ह्या सरकारान हे डबल इंजीन सरकार गोंया आनी सेंटराक खंय ना खंय आयज लोकांक कळून आयिल्ले ते सगळे फोटी म्हण फॉल्स आश्वेशन म्हण. आमकां खबर की प्रधानमंत्री येवपाचो आसा म्हण कुडचडे मिटींग करपाक. त्या बेल्टार जितले मायनींग डिपेंडंट तो हाल जाल्लो आसा आनी ताणेची ती गॅरंटी दिल्ली ताणें येवन सांगपाची माफी मागपाक येता काय गॅरंटी परती घेवपाक येता हें ताणें सांगचें. मोगो पक्षांतल्यान आपात केल्ले बाबू नानुस्कर हांणी आयज परत मोगो पक्षांत प्रवेश केला. पणजेंतल्या मोगो पक्षाच्या मुख्यालयात मोगो पक्षाचे फुडारी आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या उपस्थितीत तांणी मोगो पक्षांत प्रवेश केलो. गेल्या कांय वर्सांत मोगो पक्ष सोडून गेल्ले परत मोगो पक्षांत प्रवेश करतात आनी आमी तांकां येवकार दिता अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. मोगोचे फाटबळ आशिल्ल्या 24 मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पक्षाक चडांत चड मतां दिवपाचो आमी यत्न करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. MP इलेक्शन येता त्या 7 मे ह्या दिसा 16 तारखेच्यान गोंयांत फॉर्म भरपाचें काम चालू जातलें. अशी फॉर्म भरपाचें काम भारत हातींतल्यान जालें. सरकारांनी अजून पसून कोणी फॉर्म भरिल्लो म्हाका तरी दिसना. पूण 16 तारखेच्यान मोठ्या प्रमाणात हें काम चालू जातलें आनी मोगो पक्षाचो पूर्णपणे ह्या वेळार पाठिंबो भारतीय जनता पक्ष म्हणजे NDA अलायन्सांत मोगो पक्ष आशिल्ल्या कारणान भारतीय जनता पक्षाचो जे उमेदवार 2 उबे रावल्या सावथ गोवा बाय पल्लवी डेंपो आनी नॉर्थ गोवा जे आमचे आतांचे मंत्री आसा आनी गेले 5 निवडणुको जे जैतिवंत जाले MP म्हणून ते श्रीपाद नायक हे उमेदवार म्हणून उबे आसात. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय दूरदर्शनान केपें मतदारसंघांतल्या लोकांच्या मनांतलो थाव घेतलो. ह्यो आसात त्या मतदारसंघांतल्या लोकांच्यो कांय प्रतिक्रिया. केपें आवाज लोकसभे म्हणजे काँग्रेस हय. ओके. बीजेपीन आपणाचो कॅन्डिडेट घातला आरजेनी घातलेलो आसा तेंचे आवाज कसो आसा. ना आरजे जबरचो ना आरजेचो ते पयरीन गेल्ले हिंगा बट तो कॅन्डिडेट अजून ह्या वाटेन पावलो ना खंयचो बीजेपीचो फकत काँग्रेसी मातशें येवन गेला ह्या वाटेन आनी लोकांक चेंजीसूय बी जाय. आज सद्या कोण आवाज केलो ना पूण हिंगा आतां भोंवल्याय कितें काँग्रेस येयला आनी कोण येयला ना सायडीन सद्या. 5 वर्सां फाटल्या खासदाराचें काम कशें आसा केपें मतदारसंघात. केपें बरें तितलें व्हडलें अशें ना. सद्याक बीजेपीन आरजीन काँग्रेसान आपणाचो कॅन्डिडेट घातला. बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाचें नांव जाणा ना. आरजीच्या आरजी जाणा रोबोट. काँग्रेसाच्या कॅन्डिडेटाचें जाणा काँग्रेस तो कोण म्हणटा तो युरी कितें केपें मतदारसंघान आवाज कोणाचो आसा. काँग्रेस आसा. हय. ओके. सद्याचो खासदार कोण तो जाणा. हो जाणा विराट. ना 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 MP सद्या खासदार सद्या तो 3.5 सो 5 वर्सां ताणें केपें खातीर कितें केलें येयले जाल्यार इंचारी. बीजेपीचो कॅन्डिडेट आरजीचो नांव जाणा तुमी तेंचे कॅन्डिडेटाचें नांव जाणा. कोणाचे. बीजेपीचे कॅन्डिडेट. हय नांव जाणा. पालवी जाणा. आरजीचे आरजी तो रॉबर्ट म्हणून. आनी काँग्रेसाचो विराट. ओके. कॅप्टन विराट. जाल्यार कोणूय जिको. हय. खासदारान तुमच्या खातीर कितें करचो केपें मतदारसंघा खातीर. येवन चोवपा जाय न्हू. तूं वोट मागत तेसो केन्ना म्हयन्यांनी 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान पूण कॅप येवपा जाय. एक ल्हान मिटींग घेवपा जाय. तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा तें सांगा. आपणाको जाता जाल्यार कोतो म्हूण सांगपा जाय. सर अभी लोकसभा की चर्चा है. जी. तो केपें मतदारसंघ में क्या आवाज आ रही है. इसका एडवांटेज है क्या है. अभी कुछ बोल नहीं सकते लेकिन है इरादा है हम बोल नहीं सकते. नहीं आप नहीं ऐसा आवाज ऐसा हवा कैसे है किस तरफ है क्या है. थोड़े लोग उधर बीजेपी बोलते हैं थोड़े लोग कांग्रेस बोलते हैं. ओके. जब भी देते हैं जब भी उस टाइम पे मालूम पड़ता है ज्यादा करके. जो भी कोई जीत के आए जी उसको उस MP ने क्या करना चाहिए आपके मतदारसंघ के लिए. MP
हमारे लिए जो भी है नहीं अच्छा करना चाहिए। क्या है, रास्ते होने दो, गटर लाइन, अभी हमारा जो करंट भी है नहीं ये सिंगल फेस है, डबल फेस का है, 3 फेस का करने का है। ऐसे तकलीफ हम बहुत है, छोटे मोटे तकलीफ हम उनको बोलते हैं, बाद में वो करेंगे इंशाल्लाह। केपें आवाज सोडा एका काँग्रेस काँग्रेस पयल्यासान काँग्रेस सारकें नासलें, बट आतां BJP हें रोंग चोन त्यात रोंग बदलपा है। मेन कितें तेमगे रोंग बदलतलो BJP चोन। आतां सोल संवसारा सोल जाणा की इंडिया जाणा लोक कितें जाता तें। 5 वर्सां तुमच्या खासदाराचें काम कशें आशिल्लें? तें खासदारा काम केन्ना बरें आसता, केन्ना तें आपणागे वाऱ्याचेर घुंवटाय तें। इट इज नॉट एक सायडी, एवरीबडी टॉक्स बेटर। फाल्यां कोणी जिखून ह्यो खासदार ताणें कितें करचें तुज्या खातीर, मतदारसंघा खातीर? सो आय थिंक जायत इम्पॉर्टन्स आहे एक्चुअली डेवलपिंग. वी वॉन्ट ए क्लीन एंड नीट इलेक्शन. दुसरी आमकां हें जाय, हें ट्रान्सपोर्टा हें पडा हा सिस्टम तें एकदम पोत्तून सारकें लायनीर येवपाक जाय. एडवांटेज कोणाक दिसता हेंच्यान? केपें मतदारसंघ म्हणजे सद्या काँग्रेसी आहा न्ही तो. ओके. ताका लागून मातशें एडवांटेज काँग्रेसी मेळूंक शकता. लास्ट 5 वर्सांचें खासदाराचें काम कशें आसा? लास्ट 5 खासदार आमी केन्ना हे सायडी पळयलोच ना. ओके. सद्याक BJPन आपलो जो कॅन्डिडेट दवरला तेजें नांव जाणा? पल्लवी देपे. आरजीन हो न्ही तो नांव येना म्हाका. रोबर्ट. आनी काँग्रेसान वित्र्यो. फाल्यां कोणी जिखून ताणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? मतदारसंघ लोक खासदारा कडेन व्हडलीशी काम उरना न्ही, तांकां तो फंड तेणी डेवलप करपाचें. खासदार म्हळ्यार फक्त सेंट्रलात तेणी कितें हें करपाक न्ही, बारीक कितें काम करपाक तें MLAन करपा न्ही. तेंचे कडेन व्हडले व्हडले ते फंड येता, ते खंय कितें कन्स्ट्रक्शन आनी तें तसलेंच कितें करता. केपें मतदारसंघान आवाज कोणाचो आसा? एक खेपे तिकेट तेणी ताका दिली म्हणटकीर मातशें अशी स्ट्रेट सांगूंक शकना कशें हो काय तो असायना. तेणी पल्लवी दिली न्हू ती फ्रॉम ते सायडी. ताका लागून मातशें हें जाल्यार ना जाल्यार BJP म्हणजे शुअर आसलें, पूण आतां एक खेपे मातशें अशें जालां हो वेरेतो दिला तो आनी तेजे भितर अशें सन्नेक टुनेक जावपा जावं शकता. फाल्यां कोणी जिखून ताणें तुमच्या मतदारसंघा खातीर कितें करचें? तेणी लोकांलें कितें काम आसा तेणें काम करचें, पूण तेजे पयलीं ही फ्रॉम पणजी वो हांगा कोणी जिखून हय कोणूय येवं, पूण जेन्ना कार्यकर्त्याक कितें काम आसलें आतां त्या मनशा मार्फत वचपाचें काय डायरेक्ट ताका मेळून वचपाचें, तें प्रॉब्लेम जाला. सद्याक लोकसभाचो चर्चा सगळ्याक, सो केपें मतदारसंघान कसो आवाज आसा? केपें प्रेजेंटली अशें 60-40 अशें दिसता. काँग्रेस BJP, काँग्रेस 60 BJP 40. रिसेंटली काँग्रेसीक वोट दिवन लोकांनी इलेक्ट केलें न्हू. ओके. अजून तरी दिसता तशेंच काँग्रेसीचे आसा. आर्जीक आहा कितें? आर्जीक व्हडलो सपोर्ट दिसना हांगा अजून तरी ना. केपें मतदारसंघ सध्या तरी मातसो नरम आसा, अजून गरम जालो ना. कोणाक एडवांटेज आसा हिंगा? म्हाका दिसता म्हजे भाशेन बॉलाक आसूं जाय अशें म्हाका दिसता. आरजी आनी काँग्रेस आनी BJP कितें आसा? काँग्रेस BJP हे दोगूय झगडटले आनी दोगांयनी मत फुटतली म्हणटा तो अशें म्हगेलें मत. आनीक तेतूर आर्जीक चान्स पडपाकूच जाय अशें म्हणून म्हाका दिसता. फाल्यां कोणीय जिखल्यार आमकां व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना, पूण काम ही करूं शकचे ना, ते काम जायत नात. कोण आयलो आनीक कितेंय केलें म्हूण काम जावचें ना, पूण आर्जी मनीस आयले फुल्ली हेका आमकां चान्स पडटलो इतली म्हाका गॅरंटी आसा. आमी आसा आयज केपें मतदारसंघान. जेन्ना आमी केपें मतदारसंघान भोंवता आमी जेन्ना लोकां कडेन लोकसभाचें विचारलेलें, इट इज अ मिक्स्ड रिएक्शन्स हियर की BJPकूय आसा, काँग्रेसूय आसा आनी कांय जाग्यांचेर तर आर्जीचेरूय उलयले. पूण फायनली सगळ्यांचे थोडे जाण तर उलोवपाकूय भिले की आपणाच्या बिजनसाचेर इफेक्ट जावंक शकता आनी ताका लागून आमी लोकसभाचेर कांय उलोवंक शकना, सोदिना म्हणून सांगूंक लागले. पूण फायनली जें कितें जातलें आनी फायनली आउटकम ह्या केपें मतदारसंघान कोण लीड घेतलो तें इलेक्शन जावनूच गमतलें. केन्झल रॉड्रिगीस for DD न्यूज पेंजीम फ्रॉम केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी.
वाडे दाभोळी वाठारात 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार करून खून केल्ल्या प्रकरणात वास्को पुलिसांनी मुरारी कुमार आणि उपनेश कुमार ह्या दोगा जाणांक शेनवारा अटक केल्या. मुरारी हो पेंटर जाल्यार उपनेश हो गोंडी काम करपी. तांणी लैंगिक अत्याचाराची कबुली दिल्या. फॉरेन्सिक पंगडान घडणुकेच्या सुवातेवेल्यान म्हत्वाचे पुरावे एकठांय केल्या. 48 वरां भितर पुलिसांनी दक्षिण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाला ह्या प्रकरणाचो विलो लायलो. आता घेऊया एक लहानसोच विसव. रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार. मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित की सेवा में समर्पित करता हूँ. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसव आपला नेवकार. केरी फोंडेच्या विजयदुर्गा देवळाचो सुवर्ण शिखर कलश प्रतिस्थापना उत्सव बुधवारच्यान म्हळ्यार 17 एप्रिल ते 26 एप्रिल मेरेन चलतलो. शृंगेरी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद जगद्गुरू विधुशेखर भारती स्वामीजींच्या हस्तुकी हो सुवाळो जातलो. संजय किर्लोस्कर हांच्या उपस्थितीत सुवर्ण शिखर कलश प्रतिस्थापना उत्सव जातलो. वट्ट 10 दीस वेगवेगळ्यो धार्मिक विधी आणि कार्यक्रम जातले. ही माहिती विजयदुर्गा देवस्थान समितीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळा अध्यक्ष डॉक्टर संतोष देसाय, सचिव राजेंद्र देसाय, खजिनदार गुरुदास ढवळीकर आणि समितीचे वांगडी संदीप देसाय हाजीर आशिल्ले. समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर संतोष देसाय हांणी या उत्सवाची माहिती दिली. त्यानंतर 22 ते 26 पर्यंत सहस्रचंडी आणि या सहस्रचंडी अनुष्ठानात शेवटच्या दिवशी म्हणजे दिनांक 26/4/24 रोजी श्री क्षेत्र गोकर्ण पर्तगाळ मठाधीश हे उपस्थित राहून आपल्याला मार्गदर्शन करतील. तर या कार्यक्रमाला, या सोहळ्याला सर्वांनी उपस्थित राहून आम्हाला उपकृत करावं. IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत आयज मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स पंगडामदी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर आयज सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आयचो पयलो खेळ कोलकाता नायट रायडर्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स पंगडामदी सुरू आसा. हो खेळ कोलकातांतल्या ईडन गार्डन स्टेडियमार सुरू आसा. लखनौ सुपर जायंट्सान पयली फलंदाजी करून 20 षटकात 7 गडे वगडावन 161 धांवड्यो काडल्यो. निमणी खबर हातात आयिल्ली तेन्ना कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान 2 गडे वगडावन 66 धांवड्यो काडिल्ल्यो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशांतल्या होशंगाबादात जनसभा केली संबोधित. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांकां नमन करून तांणी प्रचार सभा संबोधित केली. लोकसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान आपले संकल्प पत्र उजवाडायले. ह्या घोषणापत्रात भारतीय जनता पक्षान गोंयांत म्हळ्यार गरीब, तरणाटे, अन्नदाता आणि नारी शक्तीक प्राथमिकताय दिल्या. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची आयज जयंती. देशभरात विंगड विंगड कार्यावळींनी जयंती मनयली. राष्ट्रीय अग्निशमन दीस गोंयांत मनयलो. उत्कृष्ट सेवा दिवपी अग्निशमन कर्मचाऱ्यांचो जालो भोवमान. आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आयज मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स पंगडामदी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर जातलो खेळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकता. ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतलें खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.